गोंय सरकारान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें काम लॉकडावन आसतनाय चालूच दवरपाचो परवानो कंत्राटदाराक दिल्ल्यान कंत्राटदारान थंय दादागिरी चलयल्या. गोंया भायल्यान कामगार हाडप, वखदांची पुरवण करपाचो परवानो वाहनाचेर लावन सिमेंटाचे पत्रे हाडप चालूच आसा. तातूंतच आतां सकाळच्या वेळार नागजर ते शेम्याच्या आडवण वचपी रस्त्याचेर जड वाहनां उबारून त्या रस्त्यान येरादारी करपी थळाव्या लोकांक त्रास करतात. ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक सदांच येरादारी करतना त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्यार जड वाहनां उबारिल्ल्यान अर्दो रस्तो आडावता. सदांच हांगासर अशीच येरादारी शिरकोन उरता. ह्याच रस्त्यान विमानतळाचें काम करपी कामगारूय वतात, मात तेवूय थळाव्या लोकां बरोबर दादागिरी करतात. लोकांक त्रास जाता ताचें गोंय सरकाराक आनी संबंदीत सरकारी यंत्रणांक कितेंच पडिल्लें ना अशें लोक उलयतात. रस्त्यार उबे केल्ले वाहन चलोवप्यांक जाप विचारल्यार जाप विचारपी थळाव्या लोकांचेर तांच्यो गाडयो आडयले म्हूण पुलिशेन कागाळ करपाची धमकी तांचे सुरक्षा रक्षक दितात. कांय जाणांचेर पुलिशेन अश्यो फट कागाळीय केल्यात. सकाळच्या वेळार रस्त्यार वाहनां उबी केल्ल्या वाहनाच्या ड्रायव्हराक विचारल्यार ते कितें सांगतात ते तुमीच पळयात. यहाँ पे गाड़ी रखा है, सेफ्टी सेक्रेटरी है ना, हाँ सेक्रेटरी बोलता है 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद छोड़ते हैं. अभी कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम कितना टाइम हुआ? देखना तेरे मोबाइल पे. 9:30 हुआ. तो आधा घंटा आप इधर रुकेंगे. क्यों रुका है उसने 10 बजे तक? वो उनको ही मालूम रहेगा ना, हमको तो कुछ बोला नहीं. कुछ बोला नहीं. अभी क्या लेके आए आप लोग? सीमेंट लेके आए किधर लेके जा रहे हो? वो एयरपोर्ट में. एयरपोर्ट पे. और वो किसने रुका है आपको? वो सेक्रेटरी लोग है ना. उनका ही सिक्योरिटी है या कोई लोकल है? नहीं नहीं उनका ही सिक्योरिटी. आप आज ही पहली बार आए या नहीं, पहले भी बहुत आए? बार आए. पहले भी आए थे. कोई उस टाइम भी ऐसा ही किया था नहीं, आपको? उस टाइम हमको कभी रुकाया नहीं. अभी ही बोला है. अभी क्या उसने बोला 10 बजे तक इधर रुको हाँ, बोला 10 बजे तक. और उसके बाद में छोड़ेगा. ठीक है, तब तक रास्ता ब्लॉक करने को बोला. अभी आप लोग क्या बोल सकते हैं, अभी वैसे ही तो वो बोला रहता तो पहले हम लोग आता नहीं था ना. हाँ, तो आपको पहले बताया नहीं? नहीं, पहले तो कभी रुका नहीं था, अभी रुक के रखे. थैंक यू. कहाँ से आए आप? हम मड़गांव से आए.